तिकाजन मय वाठारांत बांद फुटून खारे उदक शेतान गेल्ल्यान शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। बांद फुटपाच्या वाटेर आसा अशी कल्पना दिवनय तो सारको करपा खातीर मामलेदारान कांयच केलें ना अशें शेतकार म्हणटात। फुटिल्लो बांद बेगोबेग सारको करचो अशें शेतकार मागतात। तिकाजन मय वाठारांत बांद फुटून उदक शेतान गेल्ल्यान शेतकारांचे व्हड्या प्रमाणात लुकसाण जालें। बांद सारको करपा खातीर मामलेदारान घाळपणा केलो अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। 10 महिने झाले त्याचे बांधाचे दुर्लक्ष करता। मामलेदार ते सांगू झाले 15 दीस झाले जवळ या ऑक्टोबरचे 15-16 काही गेलो ना एक सांगले अरे म्हटलं असे आमची शेत पिढी जातले तो म्हणाला आपण कितें करूं आपण तांकां सांगलें म्हणाले कमिटी ते म्हणाले लोक आमकां बडे येतले करता पूण त्या मामलेदारान तेजी रिस्क घेवन कितें करपाचें हांगा ते कांयच रिस्क करूंक येवंक ना। आनी आतां आमची सगळीं शेतां बुडलेली आमकां प्रत्येक शेतकाराक जवळ जवळ 7-8 हजार रुपया खर्च जाल्लो आहा आनी सगळे शेतांनी उदकान ते बुडलेले। काल माना घातल्या लोन घेतला आता हे जाला उदीक बोल्लें आतां मूग कळ्ळें मूग मेळना उदीक पाय पड उदीक आहा वयर हाडून म्हटल्यार ताका परत 2 माना जाय आतां कितें करतात कळना आमकां आतां शेतांचें लुकसाण आमकां कांय कळचें ना कितें कोण कितें करता। हांव कामां धंद्याक ना आनी म्हाज्या शेताचेरूच ते जगल हे अशें तर वेव्हार करी त्या मामलेदारान तर हे परसतले कितें तरी ते हेजे कडेन अरुण शेट्टी कडेन सुद्दां आमी पावले तेणी सुद्दां हें कितें हांगा 10 क्विंटल अळसाणो पिकता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता पळोवया सावड्ड्या कुडचड्या वेल्यो कांय घडामोडी। गोंय सरकारान जाहीर केल्ल्या वन टायम सेटलमेंट योजनेचो सावड्डे अर्बन सोसायटीच्या रीणकारांनी लाव घेवचो अशी विनवणी प्रशासक मंडळाचे चेअरमॅन आनंद मंगेश नायकान केल्या। 2 प्रशासक आयले तांचे कडेनय कांय हें जालें ना। त्या नंतर आमकां 3 जाणांक हांव एक मागीर दिनेश नायक आनीक निलेश पंचवाडकर ह्या 3 यांची कमिटी नेमली आणि म्हाका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चेअरमॅन म्हणून केलो। आतां सरकारान कितें केलां ऑल गोवा गोंयची भर सगळे क्रेडीट सोसायटीक वन टायम सेटलमेंटाचें एक हें दिलां आनी तातूंत आतां ताणें हें केले कडेन आसा की 30 एप्रील 2014 पर्यंत हें दिलेलें आसा डेडलायन दिल्या। त्या प्रमाणे जे लोन आसा जे NPA लोन जाला तांकां 2008चे पयलीं जे लोन घेतलेलें तांकां हो बेनिफीट मेळटलो। संकल्प थिएटराचो नाटक महोत्सव 8 डिसेंबराच्यान चालू जातलो अशी माहिती थिएटरचो अध्यक्ष मारियो बॅरिटोन दिली। हे वर्सा आमगेलो 12th नाटक महोत्सव आनी आयच्यान आमी आमगेले एंट्री फॉर्म्स भायर काडले आनी आमगेले टोटल 10 नाटक जातले। सो आमी डिसेंबराचे 8 तारखेसून स्टार्ट करतले आनी 19th आमगेले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आनी आमगेले आतां आयच्यान फॉर्म्स भायर सरले एंट्री फॉर्म्स ती फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस। राजू नाईक कर्मान कुडचडे वाठारात नवी एम्ब्युलन्स सेवा सुरू केल्या। आमदार निलेश काब्रालान ह्या एम्ब्युलन्स सेवेचे उक्तावण केले। आज हांवें म्हगेले राजू नायक कर्मा म्हणटे नांवान एम्ब्युलन्स घेतली आनी ती एम्ब्युलन्स आमचे संकल्प थिएटर म्हणटो ग्रूप आसा ते मेंटेन करतले। प्रत्येक जाण येवप आनी एम्ब्युलन्स सोदप शिफ्ट करपा पेशंट आमचे कडेन ना जालें म्हणटा हांवें चिंतलें की आमी एम्ब्युलन्स घेवया आनी ती परती सेवा आमी सुरू करया। कुडचडेच्यान मयूर नाईक। गोय शूटिंग बॉल संघटनेन गोय खेळा प्राधिकरण आणि भारतीय शूटिंग बॉल महासंघाच्या जोड पालवान 32वी राष्ट्रीय शूटिंग बॉल सर्त दवरल्या। 8, 9 आणि 10 नोव्हेंबराक मोर्जे खेळा खात्याच्या ग्राउंडार दादले आणि बायलो अशा 2 गटांनी ही सर्त जातली। सर्तीन 50 पंगड वांटेकार जाल्यात। The Shooting Ball Association of Goa has organized 32nd Shooting Ball National Championship under the auspices of the Sports Authority of Goa and the Shooting Ball Federation of India on 8th, 9th and 10th November at Morjim Directorate of Sports Ground. The opening ceremony of this 32nd Shooting Ball National Championship will be held on 8th November at 8 p.m. in the hands of His Excellency Honorable Shri Bharatveer Vanshu, Governor of Goa, and in the distinguished presence of Honorable Shri Lakshmikant Parsekar, Minister for Health, Panchayat, Captain of Ports and Animal Husbandry, and Mr. Shripad Ji Naik, Honorable MP for North Goa. This is the first time national event going on in the history of Pernem Taluka, and this is the second time Shooting Ball Association of Goa is organizing national championship in the state of Goa. Altogether 25 states
from our country will participate in this national championship, and altogether 50 teams from both the wings, senior men and senior women, will going to participate in this mega event. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.